नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. देशात सहकार मळाच्या सबलीकरणा खातीर नवो अध्याय जाला सुरू. नवी दिल्लींतल्या सहकारितेचो नवोदय ह्या विशयावेल्या आंतरराष्ट्रीय संमेलनात केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह हांचें प्रतिपादन. बिहार विधानसभेच्या 122 सुवातां खातीर दुसऱ्या पावंड्यावेलें मतदान जातलें. फाल्यां 1302 उमेदवार वेंचणूक आखाड्यात. भौशीक कागाळी संचालनालयाच्या कार्यालयाचे मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी जाल्ले उक्तावण. सरकाराच्यो वेगवेगळ्या येवजण्यांची म्हायती दिवपी संकेतथळाचें देखील लोकार्पण. पशुवैजकीय रुग्णालयाचे मंत्री निळकंठ हळणकार हांच्या हस्तुकी जाल्ले उक्तावण. शेतकारांच्या उन्नती खातीर सरकार वचनबद्ध. हळणकार हांची गवाय. आनी खेळांत बुद्धीबळ. हडफडत सुरू आशिल्ल्या फिडे बुद्धीबळ विश्वचषक सर्तींत भारतीय ग्रँडमास्टर कार्तिक वेंकटरमण हांचो चवथ्या फेरयेंत प्रवेश. 5 भारतीय खेळगडे पावले विजेतेपदाच्या पावंड्यार. पळोवया खबरो विस्तारान. देशात सहकार मळाच्या सबलीकरणा खातीर नवो अध्याय सुरू जाला अशें केंद्रीय घर आनी सहकारिता मंत्री अमित शाह हांणी सांगलें. नवी दिल्लींत आयोजीत केल्ल्या सहकारितेचो नवोदय ह्या विशयावेल्या आंतरराष्ट्रीय संमेलनाचें उक्तावण केले उपरांत मंत्री शाह उलयताले. तांणी आपल्या उलोवपांत देशांतल्या सहकार वाठारांत केल्ल्यो सुदारणा आनी उदरगतीची रुपरेषा मांडली. थळाव्या शेती पतसंस्थां खातीर केंद्र सरकारान आपणायिल्ले आदर्श उपनेम सगळ्या राज्यांनी स्विकारिल्ल्याचें तांणी म्हळां. सहकार बँकांत सुदारणा करप, सहकार शिक्षणा खातीर खासा अभ्यासक्रम तयार करप, डीजीपे आनी सहकार डिजिलोन डिजिटल पेमेंट ह्या सारकेल्या क्रांतिकारी येवजण्यांचो नियाळ तांणी आपल्या उलोवपांत घेतलो. सहकार डीजीपे और सरकार डिजिलोन ये दोनों को अम्ब्रेला संगठन के द्वारा लॉन्च किया गया है. हमारी युवा पीढ़ी को कोऑपरेटिव के साथ जोड़ना, इसके लिए हमने त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी बनाई है जो नए प्रोफेशनल्स तैयार करेगी, जो कोऑपरेटिव सेक्टर की हर प्रकार की जरूरियात को पूरी करेगी. इसमें इंजीनियर भी होंगे, डेयरी के साथ जुड़े हुए सभी लोग होंगे, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, सभी प्रकार के एमबीए तक का कोर्स कर युवा पीढ़ी बाहर निकलेगी, जिसमें सेंट्रलाइज आईटी सिस्टम, डिजिटल पेमेंट और एआई आधारित मूल्यांकन, ये सभी का समावेश करते हुए हम एनालिसिस कर हम कहां पर वीक है, हमारी क्षतियां क्या है और हमारी स्ट्रेंथ क्या है, इसका अभ्यास कर हम आगे बढ़ेंगे. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी आयज नवी दिल्लींतल्या वर्ल्ड ट्रेड सेंटरांत अर्विल्ल्या सुविधायुक्त संरक्षण भौशीक वाठार उपक्रमाच्या डीपीएसयू भवनाचें उक्तावण केलें. ह्या भवनाक लागून संरक्षण मळावेलीं उत्पादनां आनी भौशीक उपक्रमां वरवीं संरक्षण खात्याक सोंपेपणां जातलीं असो विश्वास मंत्री राजनाथ सिंग हांणी उक्तायलो. ह्या वेळार संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी वेगवेगळ्या 16 भौशीक उपक्रमांच्या वर्सुकी प्रदर्शन नियाळ बसकेची येजमानकी चलयली. ह्या कार्यावळींत संरक्षण राज्यमंत्री संजय सेठ आनी संरक्षण उत्पादन सचिव संजीव कुमार आनी हेर वडील अधिकारी हजर आशिल्ले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यांच्यान 2 दिसांच्या भूतान भेटेर वचपाचे आसात. ह्या वेळार ते भूतानचे राजे जिग्नेस खेसर नामग्याल वांगचूक हांची भेट घेतले. भूतानांत भारत सरकार आनी भूतान सरकार हांच्या जोडपालवान बांदिल्ल्या 102 मेगावॅट तांकीच्या पुनातसांगचू जलविद्युत प्रकल्पाचे प्रधानमंत्री लोकार्पण करतले. भूतानचे चवथे राजा जिग्मे सिंगे वांगचूक हांच्या 70व्या जयंती निमतान आयोजीत केल्ल्या एका सुवाळ्यांत प्रधानमंत्री मोदी वांटेकार जातले. भूतानचे समपदस्थ त्सेरिंग तोब्गे हांचे लेगीत प्रधानमंत्री भेट घेतले. भारत भूतान मजगती वेगवेगळ्या कबलाती लेगीत जावपाच्यो आसात. बिहार विधानसभा वेंचणुकेच्या दुसऱ्या पावंड्यावेलें मतदान फाल्यां 11 नोव्हेंबराक जातलें. 20 जिल्ह्यांतले 122 सुवातां खातीर फाल्यां सकाळीं 7 वरांचेर मतदानाक सुरवात जातली आनी सांजे 6 वरां मेरेन मुजत आसतली. ह्या पावंड्याचेर 122 सुवातां खातीर 1302 उमेदवार वेंचणूक आखाड्यांत आसात. 3,70,00,000 मतदार आपलो मतदानाचो हक्क बजायतले. मतदानाची तयारी पुराय जाल्या. सगळ्या वाठारांत खर बंदोबस्त तैनात केला. कसलोच अनुचित प्रकार घडचो न्हय हाची जतनाय वेंचणूक आयोगान घेतल्या. बिहारांत 6 नोव्हेंबराक पयल्या पावंड्यावेले 121 सुवातां खातीर मतदान जाल्लें. तातूंत 65% मतदारांनी मतदान केलें. दोनूय पावंड्यावेली मतमेजणी 14 नोव्हेंबराक एकाच दिसा जातली. मजगतीं बिहारांत
एनडीएचे सरकार सत्तेर येतले असो विश्वास भारतीय जनता पक्षाचे फुडारी निशिकांत दुबे हांणी खबराकारां लागीं उलयतना उक्तायलो। ये चुनाव जो है, आप राहुल गांधी जी चाहते थे कि हिंदुस्तान के वोटर के साथ नहीं हो, बिहार के वोटर के साथ नहीं हो, बांग्लादेश के वोटर के साथ, बांग्लादेशी वोटर को जो आप नागरिक बनाना चाहते थे, और इस चुनाव में आप जो है अपना छुट्टी मना रहे हैं। इसको क्या कहा जाएगा कि जनता के साथ आप धोखा करते हैं, झूठ बोलते हैं। आप जो चंदा मिलता है कांग्रेस को, उसके पैसे से जो है आप अपनी छुट्टी मनाते हैं, और इसको जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस के साथ साथ आरजेडी का भी सुपड़ा आपने साफ करने का मन बना लिया है, इसलिए आप बधाई के पात्र। भाजप प्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीक बिहारात स्पष्टपणान भोवमत घेतले असो विश्वास भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय फुडारी रविशंकर प्रसाद हांणी उक्तायला। नवी दिल्लीत आयोजित खासा पत्रकार परिषदेत ते उलयताले। श्रीमान तेजस्वी जी ने आज एक बात कही है कि सारी इंडस्ट्री बीजेपी राज्यों में ही क्यों लगती है, बिहार में क्यों नहीं लगी, तमिलनाडु में क्यों नहीं लगती है। मैं एक शब्द का प्रयोग कई बार करता हूं कि राहुल गांधी होमवर्क नहीं करते हैं, तो हमें लगता है कि राहुल गांधी के संपर्क में आके तेजस्वी बाबू का भी वही हाल है। थोड़ा होमवर्क करिए, आप मुख्यमंत्री की दावेदारी में बैठे हुए हैं, बनेंगे तो कभी नहीं। आज मुझे लगता है कि मैं थोड़ा रिकॉर्ड स्ट्रेट कर दूं। बिहार में अभी तक इथेनॉल के 17 प्रोजेक्ट शुरू हो गए, 17 प्रोजेक्ट्स ऑफ इथेनॉल। भारत सरकार ने उपलब्ध कोटे में पहला बार पूरा कर लिया है, आगे और बढ़े ये हम लोग कोशिश करेंगे। देशात दहशतवादी कारवायो आणि कटकारस्थानाच्या आड खासा मोहीम सुरू झाल्या। जम्मू काश्मीर पोलिसांनी हरियाणा पोलिसांच्या सहकार्यान फरीदाबादेतल्या एका डॉक्टराच्या घराचेर धाड घालून व्हडा प्रमाणात दहशतवादी साहित्य हस्तगत केला। या साहित्यात अमोनियम नायट्रेट, रायफली, मॅगझीन, जीबी कारतुसां, कार्ट्रिजां हाचो आस्पाव आसा। पुराय देशात दहशतवादा आड कारवाय खरपणान सुरू जाल्या। ह्या कारवायेचो एक भाग म्हण गुजरात एटीएस पंगडान आयएसएस ह्या संघटनेच्या 3 दुबावितांक काल अटक केल्या। ह्या मोहिमेविशीं पोलीस आयुक्त सत्येंद्र कुमार गुप्ता हांणी माहिती दिली। लगभग 10-12 दिन से हमारा और JNK पुलिस का एक जो है जॉइंट ऑपरेशन चल रहा था टेरर मॉड्यूल के ऊपर, तो जिसके अंतर्गत जो है एक व्यक्ति पहले सहारनपुर से भी पकड़ा गया था, एक व्यक्ति यहाँ पे जो है डॉक्टर मुजम्मिला जिसको यहाँ से गिरफ्तार किया गया था, लगभग 8-10 दिन पहले गिरफ्तार किया गया था। तो जिसके ऊपर डिटेल्स इन्वेस्टिगेशन हमारी जो है जॉइंटली जारी थी। तो उसके अंदर कार्रवाई करते हुए जो है वो टीम्स ने हमारी यहाँ पे कॉन्ट्राबैंड जो लगभग 360 kgs के आसपास कॉन्ट्राबैंड है, जो 8 बड़े सूटकेस एंड 4 छोटे सूटकेस में सस्पेक्टेड अमोनियम नाइट्रेट है, जो है जिससे हाईली इन्फ्लेमेबल मटेरियल, वो पकड़ा है। इसके साथ साथ जो है टाइमर्स विद बैटरीज एंड अदर कॉन्ट्राबैंड है वो पकड़ा गया है। साथ ही जो है एक क्रिमकॉव असॉल्ट राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 एम्प्टी कार्टेजेस, 2 एडिशनल जो है मैगजीन्स जो है ये पकड़े गए हैं। और ये आगामी कार्रवाई जॉइंट ऑपरेशन है, ये अभी जारी है। ह्याच मोहिमेचो एक भाग म्हण काल सांजे गोंयांत चिमला आनी सांताक्रूज वाठारांत गोंय पुलिसांच्या पंगडान तपास सुरू केला। 45 लोकांचो नियाळ घेतलो, तातूंत 18 जाणांक योग्य कागदपत्रां नाशिल्ल्यान ताब्यात घेतल्यात। खबरापत्रांत घेवया एक ल्हानसो विसव। ये भी हो गया। लगे हाथ क्रेडिट कार्ड भी कर देता हूँ। 5 लाख? बीना, मेरे क्रेडिट कार्ड से 5 लाख रुपए चुराए हैं तुमने। मेरे पैसे वापस करो वरना तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। रॉबिन चड्ढा? देखिए मिस्टर चौधरी, आप बिना किसी सबूत के ऐसे ही किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकते। बिजनेस वर्ल्ड में रॉबिन चड्ढा एक बहुत बड़ा नाम है। अच्छा, बड़ा नाम है तो वो क्राइम नहीं कर सकता? डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। साइबर क्राइम की दुनिया बच के रहना, सोमवार से गुरुवार रात 10 बजे DD नेशनल पर। तुम आगे बढ़ो और आकर्षा का हाथ थाम लो। कोई जरूरत नहीं है आगे बढ़ने की।
अरविंद को सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट करने की जरूरत है। उसको ऐसे बोलो मैं कल आऊंगी उसे देखने के लिए, आकर्षा को साथ लेके। तूने ध्यान नहीं दिया यार, जब से आकर्षा का अरविंद के साथ ब्रेकअप हुआ है वो तुझ पे कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रही। देवांचल की प्रेम कथा सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 11:30 बजे DD नेशनल पर। विसा उपरांत मुखेलकार पळया मुखावेले खबरो। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकी भौशीक कागाळी संचालनालयाच्या कार्यालयाचें उक्तावण जालें। मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार संचालनालयाच्या संकेतथळाचें लेगीत लोकार्पण केलां। ह्या संकेतथळाचेर राज्य सरकाराच्यो वेगवेगळ्यो येवजण्यो आनी उपक्रम लोकां खातीर उपलब्ध आसतल्यो अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। 300 स्क्वेअर मीटरची न्यू ऑफिस प्रिमायसीस आम्ही पब्लिक ग्रीव्हन्सीस या ऑफिसा खातीर आज इनॉग्रेट केलें आणि त्याच बरोबर पब्लिक ग्रीव्हन्सीसची आज वेबसायट आम्ही लॉन्च केली। ही वेबसायट आमचें मिशन आसा की सातत्यान ट्रान्सपरंट एफिशियंट आनी एक्सेसिबल प्लॅटफॉर्म हो लोकांक अवेलेबल करून दिवचो आणि सातत्यात सिटीजन सेंट्रीक गव्हर्नन्स आसचें, हाच्या खातीर आमी ट्रान्सपरन्सी आनी अकाउंटेबिलिटी ही गव्हर्मेंटात आसची म्हणून म्हणजे सरकार सदोतीत काम करता। टेक्नॉलॉजीचो यूज करून मॅक्झिमम लोकांक गव्हर्मेंटातल्या सगळ्या स्किमीचो कसो फायदो जातलो हाजेर आमी भर दिवपाक सोदता आणि म्हणून तर आमी आतांच आमी लॉन्च केल्ल्या वेबसायटीचेर आणि ॲप ह्या दोनूय गोष्टींचो मॅक्झिमम लोकांक फायदो जावचो। ॲप बेज इट इज फॉर द इन्फॉर्मेशन पर्पज ऑल्सो, मॅक्झिमम गव्हर्मेंटातल्यो इन्फॉर्मेशन सगळ्या लोकां पर्यंत कशा पद्दतीन पावच्यो, उदाहरणार्थ म्हजें घर हे मॅक्झिमम प्रमोट जावचें किंवा वेगवेगळ्यो गव्हर्मेंटाच्यो स्कीम ह्यो सगळ्यो तेंच्या पर्यंत पावच्यो म्हणून आमी ही आयची वेबसायट ॲप ही सुरवात केल्या। 20 ते 28 नोव्हेंबर मजगती गोंयांत आयोजीत केल्ल्या 56व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाची तयारी निमाणे पावण्यार पावल्या अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आज पत्रकार परिशदेत दिली। 8 दिसांच्या ह्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाची पुराय कार्यावळ मुखेलमंत्र्यांनी प्रसारमाध्यमांक दिली। ओल्ड GMC कॉम्प्लेक्साचो मेन रोड जो आसा पळय न्ही, थंयसरलो पयलो कल्चरल परफॉर्मन्स हो रोडाचेर जातलो। ताका स्क्रिनी सायड हे ते सगळे घातलेले आसतले, म्हणजे पयलो परफॉर्मन्सूय बी तितक्याच पद्दतीन तो रोडाचेर तशेंच एम्बियन्स। इट वील बी द इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल वेन्यू, इट इज नॉट जस्ट द रोड। ओके, ताका दोन कडेन स्टेजीस, ताका बसपाचो प्लॅटफॉर्म, शेवटेंतल्यान VIP बसपाक वेगळे, पब्लिकाक बसपाक वेगळे, अशें ऑल टुगेदर जवळपास 2-2.5 हजार लोकांक बसपाची अरेंजमेंट थंय आसतले आनी दॅट वे होल कॅम्पस वील कन्वर्ट इनटू द एंटायर बीग गूड इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल इनॉग्रल वेन्यू हो इव्हेंट वेन्यू थंयसरलो जातलो। आनी ते जाल्या उपरांत आमी फ्लोट धरल्या उपरांत थोड्या जाणांनी आमची प्रसिद्धी करतना शिमग्याचेच फ्लोट थंय येतले म्हणून शिमग्याचे येवचे ना आनी कार्निवलाचे येवचे ना। हे फ्लोट जे आसतले 12 फ्लोट हे गोंयचे आसा आमच्या आनी वीच इज टोटली फिल्म इंडस्ट्री रिलेटेड। हांवें तर सांगलां की गोंयांतले फिल्म प्रोड्युसर्स फिल्म लायनीन आशिल्ल्या ह्या सगळ्या जाणांक इनवॉल्व करून घ्या। त्या सगळ्या जाणांनी आमच्या कडेन ESG कडेन कॉन्टॅक्ट करचो। कोंकणी फिल्म प्रोड्युसर्स आसा हांच्यांनी बी म्हणजे त्यांचो परफॉर्मन्स कोंकणी फिल्म हे दाखोवपा खातीर त्या म्हणजे लायव्ह फ्लोट जो आसा पळय न्ही ताजेर त्यांचो परफॉर्मन्स जातलो, ताजेर ते दाखयतले सगळे। गोंयांत आयोजीत केल्ल्या आयर्नमॅन 70.3 गोवा ह्या भारतांतल्या 5व्या आवृत्तीचें आयोजन यशस्वीपणान केल्ले खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी गोंयचे मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांकां परबी भेटयल्या। ह्या आंतरराष्ट्रीय पावण्यावेल्या कार्यावळींत तरणाटे खेळगडे व्हडा उमेदीन वांटो घेतात। ही खोशयेची गजाल आशिल्ल्याचें प्रधानमंत्री मोदी हांणी आपल्या संदेशांत म्हळें। भारत सरकाराच्या फिट इंडिया चळवळींत अशा कार्यावळींनी देख मेळटा अशें प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या संदेशांत म्हळां। गोंय सरकाराचें पशुसंवर्धन आनी पशुवैजकीय सेवा संचालनालय हांचे वतीन दक्षिण गोंयांतल्या सोंसोडो राय हांगच्या पशुवैजकी रुग्णालयाचें उक्तावण खात्याचे मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांच्या हस्तुकी आयज जालें। ह्या वेळार कुडतरीचे आमदार अलेक्स रजनाल्ड, नावेलीचे आमदार उल्हास तुयेंकार, खात्याचे सचिव प्रसन्न आचार्य, संचालक डॉ नितीन नायक आनी हेर अधिकारी आनी लोकप्रतिनिधी हजर आशिल्ले। सुमार 6 कोटी रुपया खर्च करून हें रुग्णालय उबारलां। शेतकारांच्या उन्नती खातीर सरकार वचनबद्ध आसा अशें ह्या वेळार उलयतना मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांणी सांगलें।
तांचे हस्तुकी कांय दुग्ध वेवसायीक आनी खात्याचे अधिकारी हांचो लेगीत भोवमान जालो. सरकाराचें काम एकूच आहा की लोकांक कितें जाय आनी कित्या खातीर आमची जबाबदारी कितकी आहा हे तितकेच इम्पॉर्टंट आहा आनी ह्या खातीरूच हे पयलीं संसदार आसलेंच आमी पळयता जे तरेन आहा हें आनी कितको तें बरें आसलें नकळें पूण आयज जेन्ना जालें तेन्ना बऱ्या पैकी हॉस्पिटल जालें आनी ह्या हॉस्पिटलान न्हयो एक्सरे मशीन म्हणा बाकीच्यो ज्यो ज्यो मेडिकल सिस्टमान लागता त्यो सगळ्यो वस्तू आयज हांगा अवेलेबल केले जेणे करून डॉक्टरांक सुद्दां कसलोच डिजीज किंवा जनावरांक ट्रीट करपाक एक बरी संदी गावता आनी बरी सोय त्या जनावरांक आमचे डॉक्टर दिवंक जातले. ह्या वेळार उलयतना आमदार अलेक्स रेजिनाल्ड हांणी ह्या प्रकल्पाक लागून शेतकार आनी जनावरांक अरविल्ल्यो सुविधा मेळटल्यो अशें सांगलें. आमी बरें करून हॉस्पिटल दवरया. लेट्स कीप इट क्लीन, लेट्स कीप इट नीट. I know there are issues. One doctor was telling me yesterday that one person has come and asked her for medicines. In government hospitals, sogle medicine menna. Sometimes it is running short. It is a process which the government follows, and medicines sometimes get delayed, sometimes medicine are not there. So I would request the public also that let us cooperate. I understand that in government facilities everybody wants everything free, but sometimes it is not possible. Sometimes due to obvious reasons, like how MLAs get problems. Here, Rosh Kelna, Ani Git Kelna. There is a procedure. Sometimes it takes time. So I would request the public also to cooperate and help the hospital to grow. मतदारांच्या पडताळणेची कार्यावळ उत्तर गोंयांत नेटान सुरू आसा. ह्या मोहिमे खाला नेमिल्ले BLO घराघरांनी वचून मतदारांची म्हायती घेतात. पुराय काम शिस्तबद्ध पद्दतीन सुरू आशिल्ल्याची म्हायती उत्तर गोंयचे जिल्लोधिकारी अंकित यादव हांणी दिली. More than 95% of the forms have been distributed to the public. In North Goa? In North Goa, and from house to house, more than 95%, and hopefully by today we will complete the process of the distribution. I have visited in Talegaon, and on Saturday I visited many different constituencies also. I interacted with the BLOs, many of them. BLOs are working, all the BLOs are working in a very hard and sincere manner, and they are also ensuring that forms are distributed. तो कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए हमने डेडिकेटेड हेल्प डेस्क भी बनाए हुए हैं असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पे, डिप्टी कलेक्टर्स के ऑफिस में भी और कलेक्टर ऑफिस में. 4 दिसंबर तक फेज़ है एन्यूमरेशन का फेज़, जिसमें फॉर्म्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है और उसके बाद अभी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद फिर उसको कलेक्ट करना है. तो अभी अब से हम कलेक्शन का प्रोसेस भी स्टार्ट कर देंगे. तो लोगों ने फॉर्म अपने भर लिए, अब हम उसको कलेक्ट करके ऑफिस में जमा कराएंगे. तो ये 4 दिसंबर तक है. आदले उपमुख्यमंत्री चंद्रकांत उर्फ बाबू कवळेकर हांणी आयज कला अकादमीच्या अध्यक्षपदाचो कार्यभार स्विकारलो. कला अकादमीच्या अधिकाऱ्यांनी तांकां पुष्पगुच्छ दिवन येवकार दिलो. अकादमीच्या अध्यक्षपदाची सुत्रां स्विकारल्या उपरांत तांणी कला अकादमीची पळोवणी केली आनी अधिकाऱ्यांची बसका घेवन कामकाजाचो नियाळ घेतलो. कला अकादमीचो अध्यक्ष म्हण राज्यभरांतल्या कलाकारांक आपूण न्याय दितलो अशें सांगून कला अकादमी संदर्भांत कलाकारांच्यो सुचोवण्यो स्विकारतलो अशेंय कवळेकर हांणी प्रसार माध्यमां कडेन उलयतना सांगलें. कित्याक गोंयचे असंख्य कलाकार आसात. सगळे फिल्डांतले कलाकार आर्टिस्ट जे आसात ते नाट्य कलाकार आसतले, ते तियात्री आसतले, ते वेगवेगळे पद्धतीचे कलाकार आसतले. त्यांचे एक स्थानचे म्हणजे त्यांच्या आयज कला क्षेत्राक म्हणजे एक वाव दितले आनी कला क्षेत्राक तांकां जे खऱ्या अर्थान प्रसार आनी कला क्षेत्राक जे गरूर भरारी आमच्या आर्टिस्टांनी मारली आसा तातूंत भितर कला अकादमीचो एक मोठो वांटो आसा, सिंहाचो वांटो आसा असो म्हणटालो. आनी ती कला अकादमीचो चेअरमॅन हे म्हणून चार्ज घेता आसतना, ताबो घेता आसतना म्हाका मनांतल्यान खुशी जाता. हांव आमचे आदरणीय मुख्यमंत्री जे आसात त्यांनी तेंचे कडेन जे कला अकादमी आतां आसली तेमी म्हजे कडेन सपूत केल्ली आसा आनी एक जबाबदारी दिल्ली आसा. हांव कितें म्हणटा की कला अकादमी जबाबदारी म्हणल्यार एक बऱ्यांतली बरी जबाबदारी अशें म्हणटालो की हाज्या पयलीं हांव जरी वेगवेगळी पदां जरी हांवें सांबाळ्ळी जर आसली जाल्यार सुद्दां
ही जे कला अकादमीचे पद म्हणल्यार एक वेगळें आसा, कित्याक सगळे कलाकारांची भावना जी आसा, असंख्य गोंयकारांतली जे कलाकार आसात हेंची भावना लक्षांत घेवन म्हणटा अशें म्हाका काम करपाचें आसा. गोंय सरकाराचे कला आनी संस्कृती संचालनालय, मोरजी सार्वजनीक गणेशोत्सव, कला क्रीडा संघ आनी पंडित वामनराव पिळगांवकर शिष्य हितचिंतक परिवार हांच्या जोडपालवान पंडित परशुराम बुवा कामोलकर आनी पंडित वामनराव पिळगांवकर हांच्या स्मृती भितरथेर 9व्या संगीत सुवाळ्याचें आयोजन केल्लें. मोरजेंतल्या श्री कळसदेव मांगड सभाघरांत ही संगीत कार्यावळ आयोजीत केल्ली. कला संस्कृती खात्याचे संचालक विवेक नाईक, मोरजे सरपंच विलास मोरजे, मांद्रेचे आदले सरपंच प्रशांत नाईक, गायक कलाकार विश्वास मेस्त्री, पंच मुकेश गडेकर, सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाचे अध्यक्ष अमित शेडगांवकर, देवस्थान समितीचे अध्यक्ष रामनाथ शेडगांवकर, गोरखनाथ मांद्रेकर, स्वप्नील शेडगांवकर हे ह्या वेळार हजर आशिल्ले. संचालक विवेक नाईक आनी आदले सरपंच प्रशांत नाईक हांचे उक्तावण सुवाळ्यांत उलोवप जालें. ते उपरांत संगीत गायनाची श्रवणीय कार्यावळ हांगा जाली. आम्ही आज पळयता आमची कल्चर जे आसा प्रिजर्वेशन एक सगळ्यात मोठें आमकां एक चॅलेंज जे आसा आमचें कल्चर कसो आमी राखून दवरतले त्या खातीर अशे खूब प्रोग्राम्स आपले गरजे आसा. कित्याक आमी आतां गोवा कल्चर जेन्ना आमी पळयता की गोवा भायल्यान जेन्ना पळयता इट्स लायक सन सेंड बीच कल्चर की गोवान आनी बाकी कांय ना, गोवान फक्त फन मस्ती सगळें तशें आसा म्हणून. बट गोवा केन्ना आमी भोंवता आनी गोवा पळयता की तितले आमी समृद्ध आसा आमी कल्चरच्या दृश्टीन. गोंयांत तितले आसा आपले बारीकशे गोंय जरी जाले गोंयांत जायत्यो फोक डान्सीस पारंपरीक कला खुबशे आसा आनी ते आमी संवर्धन करपाची गरज आसा. इट हॅज टू बी पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन ती तुमची आयची पिढी आसा ती पुढच्या पिढीक ते पास ऑन करपाची गरज आसा. आनी त्या खातीर आमचे जे शिष्य आसा जे आमचे गुरू हे आसा तेंच्यानी ते आमच्या शिश्यांक ट्रान्सफर करूंक जाय. ती गुरू शिश्य परंपरा चालूंक जाय. त्या अंतर्गत अशे कार्यक्रम घडोवन येवंक जाय. आमी इवन एज आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट आमकां वी आर लेईंग स्ट्रेस की कल्चर आमचो कसो प्रिजर्व जातलो. आमी पेडणे तालुक्यांतले विविध गांवांतले विविध शहरांतले जे म्हापसा म्हणूं नाका बार्देस बिचोली पेडणे हे बरो कलाकार आमी मुंबयच्यान हाडटा हांगासर ते आमकां लोकांक गायन आयकपाक. सो म्हाजी इच्छा आसा की आमचो हांगालो जो कलाकार आसा ते मुंबयच्या लोकांनी आपूण वचचो जेणे करून असो एक कलाकार घडोवन हाडचो. हे अशें जे वामनराव पंडित पिळगांवकर हे शिष्य आनी हितचिंतक परिवार हे अशे फुडें जे जेन्ना फुडें सरता तेन्ना सुद्दां आमचो एक समाज सेवकाचो तेंकां हातबोट लागूंक जाय जेणे करून आमचो जो स्थानीक जो आमचो पेडणेकार किंवा जो आमचो गोंयकार हो आपलें नांव कमयतलो. आमचे कडेन गोंयांत जायते कलाकार आसात पण आमी तांकां संदी दिवपाची सुद्दां तितली गरज आसा. खबरापत्रांत घेवया एक ल्हानसो विसव. पश्चिम बंगाल के उत्तरी छोर पर बसे कूच बिहार में बनती है शीतल पाटी कला की चटाई. एक ऐसी कला जो केवल आराम नहीं देती बल्कि पहचान भी देती है. इस कला और इसकी मांग को जब मशीनें खाने लगी तो कलाकारों ने इसे नया रूप देने की ठान ली. वो नहीं हारने वाले थे मशीनों से बनी बेनूर बेजान चीजों से. भारत के गांव बहुत कुछ सिखा रहे हैं हमें. जिंदगी को जीने का तरीका, जिंदगी को बेहतर बनाने का तरीका. देखिए गांव से विद नीलेश मिश्रा सिर्फ दूरदर्शन पर सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे डीडी नेशनल पर. गोबर वो उधर से उठा के हमारे खेत के पास लेके जाने का और 3 घंटे में पूरा करने का. 1 घंटा खत्म हो चुका है और ट्रॉली तब तक भरी भी नहीं. और वहाँ पे जो जवानू कल्चर है वो सब उसमें से ऐड करने के लिए उधर जगह कर दी है. मेड़ बनानी थी और उसके बाद में डालना था जो कि था हमारा कार्बन. तो वो उड़ रहा था क्योंकि सूखे फॉर्म में था और हवा भी चल रही थी. एक बार गया भी है मेरी आइस में. पर देखना है कि वो गोबर के कीड़ों को कैसे बनाती हैं. खेत खेत में कुछ जीतेंगे कुछ सीखेंगे. प्रत्येक शनिवार शाम 5:30 बजे डीडी नेशनल पर. विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेले खबरो. 1 डिसेंबर ते 19 डिसेंबर मेरेन आयोजीत केल्ले संसदेचे शियाळी अधिवेशन वेगवेगळ्या कार्यावळी वरवीं व्यवस्थीतपणान पार पडटलें अशें लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी म्हळां. नागालँडांत कोहिमात आयोजीत केल्ल्या 22व्या राष्ट्रमंडळ संसदीय संघ संमेलनाचें उक्तावण केले उपरांत ओम बिर्ला खबराकारां लागीं उलयताले.
संसद म्हळ्यार लोकशायेचें मंदिर आसा, जातूंत रचनात्मक चर्चा जावप गरजेचें आसता अशेंय बिर्ला हांणी मुखार सांगलें. मैं नागालैंड सीपीए जोन 3 में आप सबका इस जीवंत धरती पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं. मुझे खुशी है कि सीपीए जोन का पहला सम्मेलन भी नागालैंड में हुआ था और आज 21वां सम्मेलन भी नागालैंड की धरती पर हो रहा है. कोल्हापूरच्या श्री महालक्ष्मी अंबाबाई देवळात दक्षिणायन किरणोत्सवाचो पयलो दीस मनयलो. पयल्या दिसा ढगांची आडमेळी आयिल्ल्या कारणान सांजे 5 वरां जावन 5 मिनटां मेरेन सूर्यकिरणांनी मंदिरात प्रवेश केलो. ल्हव ल्हव सूर्यकिरणां देवीच्या पावलांक स्पर्श करीत धोपरा मेरेन पावली. सांजे 5 वरां जावन 47 मिनटां मेरेन देवीच्या काना मेरेन पावून ती लुप्त जाली. ते उपरांत देवळांत देवीची आरती जाली. हो किरणोत्सव 3 दीस सेगीत चलता. दर वर्सा हो दिव्य आनी भक्तिमय अणभव घेवपा खातीर हजारांनी भक्त देवळांत येतात. गोंयांत हडफड्यात सुरू आशिल्ल्या फिडे बुद्धीबळ विश्वचषक सर्तींत भारतीय ग्रँडमास्टर कार्तिक वेंकटरमण हाणें चवथ्या फेरयेंत प्रवेश केला. ताणें रोमालियाच्या ग्रँडमास्टर गोगदान डॅनियल डियाक हाका टायब्रेक सामन्यांत हारोवन फुडली फेरी गाठल्या. ह्या जैता सयत कार्तिक वेंकटरमण हो चवथ्या फेरयेंत पावपी 5 भारतीय खेळगड्यां मदलो एक जाला. हाचे पयलीं अर्जुन एरिगेसी, आर प्रगनानंदा, पी हरेकृष्णा आनी पी प्रणव ह्या चौगांचो आस्पाव आशिल्लो. ह्या खेळांत एकूण 206 भारतीय खेळगडे सर्तींत आशिल्ले. तातूंत आतां 5 खेळगडे विजेतेपदाच्या पावंड्यार पावल्यात. विश्वचषकाक पयल्या 3 सुवातां खातीर आशिल्ल्या खेळगड्यांक कॅन्डिडेट सर्ती खातीर पात्रताय मेळटली. इजिप्तांत कॅरो हांगा सुरू आशिल्ल्या ISSF विश्व शूटिंग चॅम्पियनशीप सर्तींत भारताचो खेळगडो अनीश भानवळा हाणें इतिहासीक कामगिरी केल्या. दादल्यांच्या 25 मीटर रॅपीड फायर पिस्तूल प्रकारांत अनिशान रुप्या पदक जिखून वैयक्तीक पिस्तूल प्रकारांत पदक पटकावपी तो पयलो भारतीय खेळगडो थारल्या. हरियाणांतल्या सोनीपतच्या 23 वर्सां पिरायेच्या अनिशान निमाणे फेरयेंत 28ची मोख सादत दुसऱ्या क्रमांकाचेर मजल मारल्या. ह्या सर्तींत भारताक आतां मेरेन 1 भांगरा पदक, 2 रुप्या पदकां आनी 1 कांस्य पदक फावो जाला. पळयाचें तापमान. पणजी वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाणाचें चडांत चड तापमान 32.6 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 20.6 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परत एक नदर आयच्या मुखेल खबरांचेर. देशांत सहकार मळाच्या सबलीकरणा खातीर नवो अध्याय जाला सुरू. नवी दिल्लींतल्या सहकारितेचो नवोदय ह्या विशयावेल्या आंतरराष्ट्रीय संमेलनांत केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह हांचें प्रतिपादन. बिहार विधानसभेच्या 122 सुवातां खातीर दुसऱ्या पावंड्यावेलें मतदान जातलें. फाल्यां 1302 उमेदवार वेंचणूक आखाड्यात. भौशीक कागाळी संचालनालयाच्या कार्यालयाचे मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी जालें उक्तावण. सरकाराच्यो वेगवेगळ्या योजनांची माहिती दिवपी संकेतथळाचें लोकार्पण. राय सोनसोडा वाठारांत पशुवैजकीय रुग्णालयाचे मंत्री निळकंठ हणकार हांच्या हस्तुकी जालें उक्तावण. शेतकारांच्या उन्नती खातीर सरकार वचनबद्ध, हणकार हांची गवाय. फडफड्यात सुरू आशिल्ल्या फिडे बुद्धीबळ विश्वचषक सर्तींत भारतीय ग्रँडमास्टर कार्तिक वेंकटरमण हांचो चवथ्या फेरयेंत प्रवेश. 5 भारतीय खेळगडे पावले विजेतेपदाच्या पावंड्यार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवंक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप वेव्ज सुरू केला. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या आनी पोरण्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.